मोरयेच्या स्तुती गायनांतली एक गजाल आज उगडास येता. तिने म्हणलें, आपले किरकोळ चरण दसीचेर ताणें दया दिश्ट घाली. तशेंच तिने म्हणलें, आपल्या काळजांत वडपण चिंतलेल्या गरव्यांक ताणें दुस्पटायल्यात, पोदवेदारांक उंचाचारांतावन सकला घाल्यात आनी किरकोळ्यांक उंच उबारल्यात. किरकोळ्यांक उंच उबारचें लुकाचे सुवार्तेचो सार. जेजू ह्याच खातीर म्हणजे किरकोळ्यांक उंच उबारूंक जल्मल्लो. आज गोवळ्यांक जेजूचें दर्शन मेळच्या मुखांत्र तें रुजू जाता. लुकाचे सुवार्तेंत जेजूच्या जल्मा उदेशी पाठांनी दोन कडेन धांवी गेल्ले विशीं उल्लेख आसा. पयलें धांवी मोरी एलिझाबेथीक मेळूंक गेल्ली. एलिझाबेथ 6 म्हयन्यांची गर्भेस्ता सावन बुडव्यान एक खुणा म्हणले बरी सांगलें. हें पळोवंक ती धांवी गेल्ली. तेच परी भोडव्यान गोवळ्यांक संतोषाची खबर दिवन दाविदाचे नगरी तुमकां एक तारक जल्मला, तोच क्रिस्त समी म्हूण सांगलें. फाळयांनी गुट लावन कावनेंत न्हीद आयलोलो एक बाळक तुमकां मेळटलो म्हणलो गुर्तू तांकां दिल्लो. बुडव्यांचो संदेश आयकून गोवळी धांवी वचून होच गुर्तू देखतात. मोरयेक जुजेक आनी कावणेर न्हीद आयलेल्या बाळकाक तांणी देखलें. कशें जाकारीच्या घरा जुआंवच्या जल्मा उदेशी सैऱ्या दैऱ्यांनी अजाप जावन देवाक महिमा दिली. कशें सिम्यावन आनी प्रावादीन आन्नान जेजूक पळोवन अर्गां दिली. कशें बाळका विशीं सिम्यावची उतरां आयकून मोरयांनी जुजे अजाप पावली. हांगासर गोवळ्यांनी सांगलीं उतरां आयकून सकड अजाप जालें आनी गोवळी देवाक अर्गां दिवन ताची स्तुती करन फाटीं गेले. अशें ह्या सर घडीतांनी दैवीक उगडापण आसचें आमकां दिसून येता. आज ह्या गोवळ्यांनी हिवा खातीर पांगुरलेले ओलीक वा गणयेक उमकळून आमी दाविदाचे नगारी पावल्यार बरें. थंय आमकां दुसरें कितेंय दिसचें ना. दिसतलो म्हळ्यार कावणेर न्हीद आयलोलो बाळक मात्र. आमी कितें करूंक जाय तेंय थंयच कळटलें. गोवळ्यां परी देवाक अर्गां दिवंक, देवाची स्तुती करूंक आनी पयल्यान पयलें मोरये परी जेजूच्या जल्मा विशयांतल्यो मिस्तेरा बरीत संगती काळजांत आटोवंक प्रेरण मेळटलें.